पूण हे सगळे जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलीं। तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बंदखणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दोमालो दितलीं। म्हजे विशीं गवायकी दिवंक हो तुमकां सोयेक मेळटलो। म्हणटच तुमची राखण कशी करची त्या दीस फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनान दवरात। तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना। तुमचो आवय बापूय, भाव भयण्यो, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मागतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो देवस कोत्तलीं। पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना। ती रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतलें।